हालींच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत आपान हार खाल्ले उपरांत निमणे आतां तांच्यांनी पलटी मारली। 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हे वेंचणुकेक युती खातीर तयार आशिल्ल्याची घोशणा आपाचो नव्यान नेमिल्लो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केल्या। फक्त वेंचणुके खातीरूच युती करचे नात, गरज पडल्यार यशस्वी युती करपाच्या यत्नांक फुडाकार घेवपाक तयार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। दिल्लीच्या विधानसभा वेंचणुकेत हार खाल्ले उपरांत भाजपा सयत काँग्रेसूय आपले विरोधक अशी घोशणा आपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी गोंयांत येवन केली। ताचे उपरांत गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत एकला चलोवची भुमिका आपान स्विकारिल्ली। हीच एकला चलोवची भुमिका आपाक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत म्हारग पडलीशी दिसता। हे वेंचणुकेक आपाक हार खावची पडली। हाचे उपरांत आतां आपान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला। येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आप युतीक तयार आशिल्ल्याची घोशणा आपाचो नवो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केल्या। भाजपाच्या सरकाराक धडो शिकोवपा खातीर फुडाकार घेवपाक लेगीत तयार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। तशेंच ताचे म्हणणे प्रमाण सगळ्या विरोधी पक्षान एकठांय बसून गोंयच्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करून युती विशीं निमणो निर्णय घेवपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। We used to give a complete package for the next 5 years. सो आता हे तुम्ही पळयला की दिल्लीन 2013, 2015, 2020 हे सक्सेस जाले, लोकांनी एक्सेप्ट केले। पंजाबाक 2017 सक्सेस जालो ना, पूण 2022 बऱ्यापैकी सक्सेस जालो। 117चे 92 सिटाचो सरकार असो आज आमचो पंजाबाक आसा। गोंयान ऑल्सो वी डीड द सेम टेम्पलेट। 2017 आमी 40 कॅन्डिडेट CM फेस मॅनिफेस्टो दिलो। 2022 तीच टेम्पलेट दिली। अनफॉर्च्युनेटली फॉर वॉट एवर रिजन्स आमी खंय तरी कमी पडले आसतले, गोंयकारांनी हे एक्सेप्ट करूंक ना। सो आतां 2027 आमी परत ही टेम्पलेट ऑफर करपाची काय ना, हो प्रश्न आमच्याय फुडें आसा। कित्याक लास्टाक आमचो मेन मुद्दो जो आसा आज, दॅट इज टू डिफीट द BJP। सो दीस क्वेश्चन इज समथींग वी आर स्ट्रगलिंग विथ आवरसेल्व्स। दुसरो प्रश्न मुद्दो जो आसा रिगार्डिंग अलायन्स, इज आम आदमी पार्टी अगेन्स्ट अलायन्स इन जनरल ऑन प्रिंसिपल? डेफिनेटली नॉट। इनफॅक्ट खूब जाणांक हे खबर नासतलें, पूण इंडिया अलायन्स जी घडली दॅट हॅपन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आम आदमी पार्टी नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवाल जी। तुम्ही मुद्दाम मे-जून 2023चे न्यूज काढून पळयात, तातूंत न्यूज आसतल्यो। Arvind Kejriwal visits Tamil Nadu CM M.K. Stalin. Arvind Kejriwal visits Kerala, meets CM Pinarayi Vijayan. Arvind Kejriwal meets West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. We are ready to do whatever it takes to defeat the BJP in Goa, just like we did whatever it took to defeat the BJP in national level for 2024 Lok Sabha election. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।